5 जाली. सो गाईज सध्या नाही 5 जाल्ली आसा आनी आजुनूय इतले कडकडाचे अशे वत आसा ना सामके. म्हशी पळयतात पळय मम्मी जशें की फ्रेंडां आयिल्ल्या भशेन पळयतात पळय कशें ते पळयतात पळय कशें बरें बसले आनी कावळो येयला. सो आमी नाही खंय तरी वयता. खंय वयता नाही फुडें सांगता तुमकां. ओ बसला. सो गांवान अशें वयताना नाही कोण तरी अटकता तुमकां मागीर खंय वयता अशें बीन गजाली आसता ना. तर सद्या आमी खंय तरी वयता आनी खंय वयता तें फुडें सांगता तुमकां. ओके. आनी मम्मीन हांगसर घेतल्या घोटां काकीक दिवपाक पार्सल. सद्या घोटांचो सिजन न्हय गे. आनी ती पळय गोठ्यान म्हस बसले. ही पळय दिसची ना तुमकां बट बसले. अय येता गो. ही पळय भितर बसले. येता मोठा आसलो जाल्यार म्हणटलो आसलो म्हशीक म्हस अटकता. संजय आसलो न्हय जाल्यार म्हणटलो आसलो म्हशीक म्हस अटकता. सो पावत येयली आमी. खंय वयता न्हय तें फुडें सांगता तुमकां. सो चला एका कामा खातीरच वयता आमी आनी प्लस पळोवया रानान वयता एक्चुली आमी. दुसरें काम जालें जाल्यार बरें जालें. हय कॉल करता तिका. पावली आमी ज्या प्लेसीर येयल्या न्हय त्या प्लेसीर पावली. सगळें चेंज जालें सायडीन आतां. पयलीं सगळें वेगळें आसलें. कळटलें तुमकां फुडें. पावसाची तयारी करता आमी सद्या. पावसाची तयारी म्हटल्यार बेगीनच व्हरून दवरचें पडटा ताका लागून येयले आमी. आनी मेन म्हटल्यार मम्मीक आयज हॉलिडे न्हय सो आयज काम बरें जातलें. हे पळयात आयडिया लागली आसतली तुमकां कित्याक येयली ती आमी. ये देखो इसके लिए आए हम लोग ये लेके बड़ा बड़ा ये छोटा छोटा लेके जाने के लिए. ये व्हरपा येयला आमी शेणी. सगळी कडेन तुमकां शेणी दिसतले. शेणी तुमी कित्याक म्हणटाय का कमेंट करात म्हाका. हे पळयात खंयचे शेणी काय आमचे. मामान पिशवे दवरल्या हे गे. सो आमी न्हय शेणी व्हरपाक येयल्या आनी मम्मीन शेणी सांगलेले. सो मामा आसतलो आमगे थंय पोवन यो. सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी. आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. सो आमी न्हय आमच्याच घरा कडेन सरावंडिंगूच म्हणू शकता शेणी व्हरपाक येयल्या. सो शेणी सांगलेले 300 शेणी सांगलेले मम्मीन. सो ते व्हरपाक येयल्या आनी पळयता मामा आसा जाल्यार मामागेलो हांगसर गोठो आसा. सो पॉसिबल जालें ना जाल्यार फणस बी व्हरतली. ह्या सायडीन न्हय सगळ्या लोकांचे काजी मागीर कितें म्हणटा तें म्हाका खबर ना. ह्या सायडीन पूण त्या सायडीन कितें म्हणटा तें खबर आसा म्हाका. त्या सायडीन न्हय भोमान म्हणटा भोमान. ओके. बट ह्या सायडीन कितें म्हणटा तें म्हाका खबर ना. पळयात सो जंगल जंगल. सो मामांक पळोवपाक येयला. कजन मामांक पळोवपाक येयला. कजन मामा गेलीन आमच्या शेणी थापतात. सो आतां सद्या न्हय दूध बीन काडपाचो टायम. म्हशी आसता न्हय ती आतां 4 सुमार बी लागले जाणा भरपूर सामके. हांगसून दिसचें ना दाखयता तरी तुमकां. लास्ट टायम आमी न्हय तेजो फणस हेरलो. मम्मी म्हणटली खंय फिरपाक गेले काय म्हणटली. हे पळयात हांगसून दिसता काय ह्या फणसाक पळय कितले फणस लागल्या सामके. आनी ह्या फावट आमी फणस न्हय अजिबात उस्तोवंक ना. पळोवया मम्मी म्हणटा सपोज जाल्यार एक लागीं खंयचोय फणस कितें करतली काडटली. पयलींच व्हरोन दवरलें न्हय शेणी काय बऱ्या तरेन अरेंज करूंक गावता. टायम आसा एक्चुली पावसाक बट आमी पयलींच व्हरता. म्हणजे न्हय कित्याक व्हरता ना आमी आमचे शेणी हेले न्हय का तो जागो खाली जाता आनी मागीर मामा गेले दुसरे शेणी जे आसा न्हय ते थापूंक जागो खाली जाता ताका लागून. सो कळ्ळें आसतलें तुमकां.
मम्मी भरपाकूय लागली. आमी गाडयेन व्हरतली कारण टकलेन बीन दवरप आनी व्हरप म्हटलें तें पळय जायना तें. सो रिक्षेन व्हरतली. हें पळयात. सो भरपाक आतां स्टार्ट करतली. दाखयता तुमकां शेंड शेंड. हें पळयात आमच्या हांगसर आसा शेणी. 300 शेणी सांगलेले केन्नाय बरें पडटा. कितें भरता गे शेणी? चपाती कितें? नाशण्याची भाकरी भरता खंय. सुशेग घेवपाक जायना तर तुका. आयज हॉलिडे मगे सुशेग घे मगे बरो. कितें बरी न्हिदोन उठून येयला आमी. चाव मात घेवंक ना. सकाळी आमी मसाला भाजलो तो व्हिडिओ तुमकां सेपरेट गावतलो. आनी आतां आमी हें करपाक येयली. हें पळय शेणी अशें आसता शेणी. देखो शेणी. चला भरता आतां. ओके. सो रिक्षेकार येवच्या पयलीं भरपाक जाय तें. माहिती तो पळय दूध काडटलो दिसता तो. सो रिक्षेकार येवच्या पयलीं हें फटाफट भरूंक जाय. नाल्यार मागीर हें जातली. ओके. आनी मागीर पॉसिबल जालो जाल्यार फणस पळयतली मम्मी. पळोवया. ओके. कापूस पडला मगे हांगा न्हू. हो पळयात कितलो कापूस पडला पळयात. हो पळयात. कापूसच म्हणटाले आमी एका ल्हान आसतना. तुमी कितें म्हणटा कमेंट करून सांगा म्हाका. हे पळयात. सो कापसाचें झाड. हेजे उशे बीन करतात. उशेन बीन भरता. सो मम्मी गेली फुडें. आमी वयता काकीक पार्सल दिवपाक. अर्द्या गेली. थोडे शेणी आमी न्हय भरून दवरले. कितलो कापूस पडला हांगसर जाणा. सगळी कडेन कापूस पडला. पळयात वायट 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 वायट. हांगसरूय पडला पळयात कापूस. सो घोटां दिवपाक येयल्या काकी हांगसर आमी. आनी ही वाट जी आसा ती सच्ची आसा. व्हडलेशें कांय ना. कितें गरमी जाल्या पळयात. शेणी मातशें भरता म्हणसर. ही पळय काकी आनी मम्मी. ही वाट तुमकां खबर आसतली. सो पॉसिबल जाल्यार आमी एक फणस बी पळयतली आतां. सो गायज काडलो आमी फणस. आतां पळोवया घरा व्हरून मम्मी भाजी करता या पिकोवन खाता ती. कितें एक तरी करूंक जाय. येयल्ली तशी ती न्हू. सो चला. शेणी जे आसा ते थोडे उरले भरपाचे. गाडी ही आसा न्हय तेका लागून फणस व्हरता. नाल्यार असले फणस तुका तकलेन बीन व्हरत न्हय. मानीन येतले मोडून वयतले सामके. सो पावली आमी. हाडटा म्हणसर म्हाजे हात काबार जाले. कितलो जड हो फणस जाणा बाबा म्हज्या. पावली आमी शेणीं कडेन. चला जालें. रिक्षा येयली. आतां आमी कितें कितें शेणी भरून व्हरता. ही पळय हांगसर मम्मी दोरयो बांदता. खंय गे रिक्षा? कशी हाडटा काय तो? तेजीच ती रिक्षा येयली बट दुसऱ्या सायडीन गेली दिसता. सो पळोवया. आनी हे बांदता मम्मी कारण मागीर रिक्षेन कशेंय उडोवपाक गावता न्हू. पडना तेका लागून बांदता ती. ही पळयात. रेस्ट असो नात आमकां न्ही गे. आतां मम्मी फामातली बंद जाली न्हय का मागीर पावसाची तयारी. लाकडां दवर सारकी मागीर हे ते रेस्ट असो ना आमकां. पावसान मे बी खंय तरी रेस्ट आसता. सो तशें कारण सकाळी मसालो भाजलो जीव जॅम जालो सामको. जेवली आनी न्हिदोवन दिले आमी सामके. आतां उठली व्हरोंक जाय म्हणून. मागीर तांकां परत थापपाक गावता न्हू तेका. सो आतां वचून चाव बीन पिवपाक जाय. पळयत थोडी थापता आसतली. पावस बीन पडलो न्हय का मागीर लुकसाण जाता न्हय. हे पळयात इतले शेणी तुका अशें म्हटल्यार कितें जाता. इतले शेणी तुका धापूंक सडन पावस येयलो जाल्यार धापाक कितलो त्रास न्हय गे. सगळी कडेन आसा पळय. एकीच कडेन अशें ना तें.
सगळीकडे हा सेपरेट सेपरेट. थंय एकल्याचे आसतले, ते कोणाचे ते कोणाचे, कोण 100 सांगता, कोण 50 सांगता, अशें आसता न्हय. आमचे कितले 300 असले दिसता. मम्मी हितून 300 हा गये. 300 कशें दिसता तुमकां हे क्षणी? अजिबात दिसना. बांधता मम्मी. 150 म्हाका 150 नावपा. म्हाका 150 आनी तिका 150 खंय न्हांवपाक. मेजून घेतलें कितें न्हांवपाक कितें. आनी पावसान असलें उदक कडकडीत जाय जाणा. चुली वयल्या पावस की आमी चुली वयल्यात उदक ना आतां. ग्रिजराचें बीन तसलें कांय ना आमकां. म्हाकाय लायक ना, मम्मीकूय लायक ना तें. म्हणजे चुली वयलें उदक कशें आना तापोवन न्हय तुमी कितलोय वगत दवरा, 1-1.5 वर सुद्दां दवरलें तें थंड जायना, तशें गरम उरता. तें मातशें जिवाकूय बरें पडटा, कडक सामकें. स्पेशली पावसांतलें बीन बरें. न्हालें कशें दिसता. ग्रिजराचें तें रोखडेंच थंड जाता मागीर. चला हे बांदून घेतली का मागीर रिक्षेन घालपाचें. येयली हांगसर रिक्षा ही पळयात. एकदम फुडें येता, सो भरपाक बी बरें वयतलें आमकां. म्हटल्यार इजी पडटलें हांगसर. सो वयता आतां आमी घरा कडेन. आनी आतां मातशें वगतान सनसेट जायत येतलो पळयात. हां, सो गाडी गेली आनी आमी चलत वयता. आतां खाली करपाक जाय गाडी परत. पावले आमचे सगळे पिशवे एकदां घरा कडेन. तर आमी बीन पावली. पिशवे सगळे खाली केले. जीव काबार जालो. काबार म्हणल्यार काबार सामको. काम काम काम. सुप्रियाची मम्मी काम काम करता. आनी तेजे वयर सुप्रियाक जो पार्टनर गावलो तो सुद्दां हार्ड वर्किंग आसा, इतलो हार्डवर्क करता. सो चला तर गायज मागीर मेळटा तुमकां. संजय आसा घरा कडेन आसा. म्हटल्यार सकाळीं येयल्लो न्हय, आतां मसालो बीन दवरूंक जायना. कुठला तो खंय भाजला तो दवरूंक जायना. सो आसा तो घरा कडेन. तर चला मेळटा तुमकां मागीर. उदक बीन पिता येयलें. सो हांगसर मम्मी न्हय शेणी हाडल्या ते दवरता सोमत्याक सोमते. आनी हांव हांगसर पिता च्या. ती म्हणपाक लागली तूं च्या पी. आनी कारण संजयाक बी आतां वचूंक जायना, ताका लागून च्या केल्ली हांवें बेगीन. सो भायरूच घेवन बसलां हांगसर हांव. कारण एडिटींग बी चालू आसा आनी प्लस म्हाजी अपलोडींग बी चालू आसा. व्हिडियो सद्या अपलोडिंगाक लायला, ताका लागून भायर बसलां. आनी संजय थंय ऑर्डर पॅक करता, कारण ताका आतां व्हरपाक बी जाय ताका लागून. सो अशे तरेन. आनी हाडटा आमच्या गरमी जाली भरपूर सामकी. सो दनपारान हाडलें हांव मसालो बीन भाजून. मागीर आतां परत आसलें तशें न्हांवपाक जाय, कारण गरमी सामकी ताका लागून. सो खाल्लें. तांबडो गेलो. सो अशे तरेन संजय हळसाण्याची ऑर्डर पॅक करता आनी सद्या मसालो पॅक करूंक जाय कितें तरी. हे दोनूय ऑर्डरी तो पॅक करता. आनी आतां वयतलो. चावेची सामकी तहान लागलेली. गरमी जाली तरी च्या आसता न्हय. सो ताका लागून च्या घेवन भायरूच येयला हांव. कारण म्हटल्यार अपलोड बी करया व्हिडियो. टायम जाता मागीर रोखडो न्हय, 7 जाता. ताका लागून 7 हांव पब्लीश करता व्हिडियो. सो ताका लागून आतां पळोवया आनी मागीर व्हिडियो एंड करता. रे लेफ्टी केन्नाच्यान? कोण लेफ्टी गेला? तूं. लेफ्टी कोण ना. सो तुमकां लेफ्ट हँड दिसतलो, कारण फ्रंट कॅमेराचून शूट करता. सो ताका लागून लेफ्टी दिसता. अजून ऑर्डरीत पॅक करप चालू आसा. सो पळयात हे करता, लेबल्स बी लायता. आनी मम्मी आतां हांगसर च्या घेतली. अजून घेवंक वचली तुमी. चला ऑर्डरचें काम करून घेता. 7 जाली. तूं सांग खंयची ऑर्डर पॅक केल्या तिका सांग पळोवया. आयकला तुमी? ती घडी केल्या. ही ऑर्डर तेणी पॅक केला. बरी दिसा. तिचे रेट्स पहिली जाता. पहिले न्हू. ते बरी आसा सिस्टमॅटिक. हे बॉक्स तेणी पॅक केले. ते बॉक्स हांवें पॅक केले. पहिले बरी दिसता. ते बरी दिसता. ते बरेच दिसता तुला. ते केळून गेले न्हू. काय नाही सांगले न्हू. ते सांगले कितें करतना पॅक केला न्हू का तिका विचारता खंयचे ऑर्डर पॅक बरी जाल्या. म्हणजे हेका कितें आपले जे आपूण जे पॅक करता न्हू ते बरें जाल्या. सिस्टमॅटीक जालें अशें म्हणूंक जाय न्हय काय. आनी हांव जे पॅक करता ते बरें जावना अशें तिणी म्हणूंक जाय. मागीर तो खूश. सी द डिफरंट. फोन करता कोण. आवय फोन करता.
See the difference. Packing. Ah. कसे झाले And see this box. चुरकाटे पडले अरे Hmm. एका मासे चुरकाटे ती म्हणू कमी ना रोकडीच पलटी मारता Yeah, yeah. पय Moin. बॅकग्राऊंड अवॉइड करा कारण फाटल्यार आमचे हे बीन आसा ती अशी उडीर कशी गोड असताना ऍडिंग तुला ऍडिंग जाता ऍडिंग तू वगैरे ना तुझे बरे म्हटले ना ते तेका म्हण- दोन्ही हायन माझे सांगलं हे हायन पॅक केलं न्हू ते हे तुझे बरे क्लीन असतात. नीट अँड क्लीन म्हणजे ना. हो सगळं हे कितें हे ना तुझे pack केला. की तेका म्हणपाचें हा आपले हे पार्सल तेणी pack बरे पॅक केल्या हे pack आणि तुवें जे आसा ना ते खंयच्या खंय केल्या केल्ले इतले. पॅक बरं झालं सांग दोन्ही हो pack topic- केले म्हणून दोनही वैतागले हो टॉपिक होते. केन्ना कावर तिथं जातलो ना दिवस हय रे बाबा तू तेच केला न्हू बरं पॅक झालं. तेच बरें आसा तेच बरें म्हटलें न्हू दिसता. एका कावर तिथले माझे हे माझे हा, तू ते गेले pack.